गोंयचे लोकांचे बायलांचे चितात आणि प्राइजीस जे तुम्ही वाडोवपाक लागला. तुम्ही वाऱ्यांत भोंवतात पण आमी जमनेर आसा. वाऱ्यांतलो प्राइज करनाका, जमनेचो प्राइज दवरात, जे लोकांक सामान्य मनशाक ते सूट जाल्ले भशेन. होच आमचो डिमांड आसा आनी आमी कंडेम करतात. हे जे स्टेटमेंट दिला महिला मंडल इन्चार्जान बीजेपीचे, आमी कंडेम करता. एक बायल मनीस जावन ताणे हे करचे न्ही, सपोर्ट करचे न्ही. तोंड धापून तरी ओगी बसचे. काय करना जाल्यार तोंड धापून ओगी बसचे. म्हाका दिसता हेंच्यांनी सारके अभ्यास करूना. अभ्यास करनासतना हे स्टेटमेंट्स पास करतात. हेंचे कितें जे स्टेटमेंट आसता वयल्यान जे येता ताजेर ते उलयतात. इंटरनॅशनल नॅचरल गॅस जर प्राइजीस वाडला जाल्यार 9 सप्टेंबरान $9 आशिल्ले आनी मार्चान जाला $3. ताजे प्रमाणे कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार $6 देंवला. $6 म्हणल्यार ₹480 रिड्यूस जाला अशें जालें. तर हांगा प्राइस वाडला हो प्रश्न खंयच्यान येता? महिला मंडल इन्चार्ज हेणे हे स्टेटमेंट पास करपा पयलीं हेजेर अभ्यास करपाचे आशिल्ले. अभ्यास करून ताजेर उलोवपाचे आशिल्ले. बेश्टेच काडली जीब लायली ताळ्यार अशें जायना. विदाउट स्टडींग. तशेंच तेंची महिला मंडळाची आनी एक कोण सास बी कभी भोवती ती येवन फाटल्या दिसान ताणे एव्हरी हाऊस होल्ड एक सिलिंडर प्रॉमिस करून गेल्ले. जाले ते हे यांचे बेश्टे इलेक्शन मॅनिफेस्टो, बेश्टे प्रॉमिसीस, फेक प्रॉमिसीस आनी कांयच ना. फक्त फटोवप लोकांक. लोकांची अवस्था कितें जाल्ली आसा, गोंयकाराची अवस्था कितें जाल्ली आसा, फायनान्शियल स्टेबिलिटी खंय पावला हे कांयच लागना सरकाराक. वयल्यान जे म्हणटा ते तुमी उलयतात. लोकांचे हांगाचे जे प्रॉब्लेम आसा खरेंच जर महिला मंडल इन्चार्जाक आणि बीजेपी महिला मंडळाक खरेंच जर बायलांची पर्वा आशिल्ली, तांचे खरेंच तेंचे प्रॉब्लेम्स जर ती कन्सिडर करता आशिल्ली जाल्यार बीजेपी महिला मंडळान स्वता वचून गव्हर्नमेंटाक मेमोरेंडम दिल्लो आशिल्लो रिगार्डिंग द इन्क्रीज इन प्राइस. आणि वयल्यान हे स्टेटमेंट दितात की सेंट्रलान इंटरनॅशनल प्राइजा खातीर हे वाडटात म्हणून. तुम्ही हे प्राइस वाडला ते कंडेम करपा परस तुम्ही हाजे वयल्यान हितून व्हडले रुबाबान आणि व्हडले एटिट्यूडान तुम्ही म्हणटात की हे नॅशनल इंटरनॅशनल प्राइजा खातीर हे प्राइस वाडटात म्हणून. म्हणल्यार अशें जालें की तुमकां बायलांची कांयच तुमकां हे पडून वचून अशें जालें. एक बायल मनीस घर चलयता, एटलिस्ट तुम्ही हे स्टेटमेंट तरी पास करनाका. तोंड बंद करून ओग्गी रावात, ओग्गी बसून रावात. ते बी तुम्ही हे वुमन डेचे स्टेटमेंट दितात. ऑन विमन डे हे गिफ्ट दिता तुम्ही बायलांक अशें उलोवन. तुमच्यान काय करपाक जायना जाल्यार हांव म्हणटा बीजेपी महिला मंडळान ओग्गी बसचे तरी. आमकां आनी परतून हे उलोवन आनी आमकां त्रास दिवचे न्ही, बायलांक त्रास दिवचे न्ही. असले स्टेटमेंट्स आमकां खरेंच आमकां त्रास जाता मागीर.